रोजारी सायबिणी तू आमची राणी विसरनाका गे आयकांची मागणी लुकाचे शुभ वर्तमान. तरी आसतना त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, बेलझुबूल देंवचाराच्या पर्दाना उदेशी हो मनीस देंवचार काडटा. हेर कोण कोण ताची परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागताली. तांची चिंतना वळखून जेजून अशें तांकां म्हणलें, खंयच्याय एका राज्या भितर नागरिकाचे पंगड एकामेकाचेर उपरासून झूज करूंक लागले जाल्यार ते राज पाड जातले आनी घरार घर मोडोन पडटले. म्हणटोच सैतानाच्या राज्यांतूय एकामेकाचेर झुजतले पंगड आसात तर तांचे राज कशें म्हूण उबे दवरतले. कित्याक बेलझुबुलाचे पदवेन हांव देंवचार काडटा म्हूण तुमी म्हणटात. हांव बेलझुबुलाचे पदवेन देंवचार काडटा जाल्यार तुमचीं भुरगीं कोणाचे पदवेन काडटात तर? म्हणटोच तीच तुमची नीत करतली. पूण हांव देवाचे पदवेन देंवचार काडटा जाल्यार देवाचें राज तुमचे थंय खरेंच पावलें अशें जालें. कोण एक बलिश्ट मनीस आपली सगळीं हात्यारां घेवन आपलें घर राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकूय बलिश्ट दुसरो कोण एकलो येवन ताका हारोयत तेन्ना ज्या हात्याराचेर तो पातयेतालो ती सगळीं हो अदीक बलिश्ट मनीस काण घेतलो आनी ताचो माल वांटतलो. म्हज्या बागा आसात ती म्हज्या आड आसात आनी म्हजे बरोबर पुजायनात ती शिपडायतात. मेलो आत्मो मनशावेलो भायर सरतोच सुक्या सोड्यार विसो सोदीत भोंवता आनी ताका विसो मेलो ना जावंक म्हणटा. हांव भायर सरलोलो त्या म्हज्या घरा भितर हांव परत रिगतलो आनी थंय ये जाल्यार ते झाडटले आनी नेटयलोले ताका मेळटा. तेन्ना तो वचून आपणावन अदीक नश्ट्यांक आनीक 7 आत्मे आपणा बरोबर घेवन येता आनी भितर रिगून थंय ते आपले तिखाण करतात आनी त्या मनशाची मागिल्ली दोशा ताचे आदले गोती परस पाश्ट जाता. देवाचें उतर हें.